वाळपय हातवाडा जंक्शनाकडलो शिवाजीचो वादग्रस्त पुतळो काढलो म्हूण निषेध करपाक शिवप्रेमींनी शेनवारा 70 बंदाचो उलो मारला। ब्रेस्तारा फातोडेर सुमार 4:30 पुलीस प्रोटेक्शनात वाळपय पालिकेन तो पुतळो उखल्लो। शिवप्रेमींनी वाळपयचे सीओचो निषेध केला। पोरू शिवजयंतीच्या आदले राती जमावन फोर्सान हो पुतळो बसयलो। पोरू शिवजयंतीच्या आदले राती वाळपय शिवाजीचे बॅनर पिंजले म्हूण वाद जाल्लो। उपरांत प्रकरण चिगळिल्लें। त्याच बोवाळांत हजारभर शिवप्रेमींच्या जमावान हातवाडा जंक्शनार फोर्सान हो पुतळो बसयल्लो। ब्रेस्तारा फातोडेर पालिकेन तो अकस्मात उखल्लो। तेच राती जाल्ले शिवप्रेमींचे बसकेत शेनवारा 70 बंदाचो निर्णय जालो। शिवप्रेमी आदोगाताक घेवन जाप विचारूंक वाळपय पुलिसे मेरेन पावले। पुलीस आनी पालिकेन लोकांक विश्वासात घेन आसतना पुतळो कसो काडलो काय म्हूण तांणी वाळपयचे पीआयक उजरायलो। अंडर प्रिव्हेंटिव्ह 107 घातले न्ही म्हणून तेंचेर वयता आज चॅप्टर केसीस घातल्यो न्ही तशें तेंचेर कित्याक घालूंक ना हे आयडेंटिफाय केले न्ही तुमी हे मनीस आयडेंटिफाय जाले जाल्यार त्या लोकांचेर जावंक जाय आसलें इन्क्वायरी करूंक जाय आसली तेंचेर कांयच ना आज तांकां अननेसेसरी ते सफर जाता न्ही म्हणून आमी मागणी केल्ली बाबा ते ड्रॉप करा म्हणून इवन आमी डेप्युटी कलेक्टराक ना जावंक ना अजून ड्रॉप अजून ह्या हेका आसा तुमचो रिपोर्ट इम्पॉर्टंट आसा तेका एक्चुअली ते आर्लेकराक विचारपाक जाय डेप्युटी कलेक्टर why it was installed there? If our statue was attacked, then how another statue came there and it was installed there? And if it is illegal, then why government is protecting, giving 1 year protection, 24 hours तुमका त्रास केला तुवें? If it was illegal and it was to be removed at all. अशें करून तेंच्यांनी पुतळो काडून हांगासरलें वातावरण बिगडपाचें तीच जबाबदार आसा। म्हाका जाल्यार दिसता की आमचे हांगासरले म्हणजे 70 आनी वाळपयचे लोक एकजुटीन सगळे आसले आनी असो पुतळो आसलो म्हणून कोणाक हरकत नासली पण आयज सीओचे हे डिसिजन घेवन आमकां सगळ्यांक म्हणजे त्रास दितलेले आसात आनी हेजे जे परिणाम जातले ताका तीच जबाबदार आसतली। ह्या विशयान आमचो निशेध म्हणून आमी करतले आनी शेनवारा आमी 70 बंद असो आमी थारायिल्लो आसा। तशें आमी सगळ्या आमी रिक्वेस्ट करतले सगळ्या गोंयकारांक आमी रिक्वेस्ट करतले की तेंच्यांनी हांगासर येवचे आनी तेंच्या सगळ्यांनी आमकां सहकार करचो कारण हो शिवाजी महाराज तो फक्त 70कारांचो न्हय फक्त गोंयाचो न्हय अख्ख्या देशाचो आनी अख्ख्या वर्ल्डाचो तो ताका लागून सगळ्यांनी ताका आपलो हातभार लावचो अशें म्हाका विनंती करता। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। चालू वर्साची पहिली टुरिस्ट क्रूज मेन स्क्वीप 5 ब्रेस्तारा 3,500 टुरिस्टांक घेवन एमपीटीत पावली। एमपीटीच्या स्टाफान क्रुजाचे कॅप्टन आनी टुरिस्टांक येवकार दिलो। टुरिस्ट दिसभर गोंय भोंवले उपरांत ती क्रूज मुंबय वचपाक गेली। जेएफ बक्षी प्रायोजित टुरिस्ट क्रूज एमपीटीत येतात तशी आयिल्ली एक 18वी क्रूज गोंयच्या क्रूज टुरिझमाक नेट दिवपाचे यत्न चल्ल्यात। The government of India is supporting to cruise tourism. This is the first time they are coming, so this is a customary that whenever new ship comes, we exchange the planes. So we are trying to do provide a lot of facility of these cruise people. So something is extra required that we are promising them we will do next season because this has come at later stage. Last week one meeting was there by Minister of Shipping representative come. They pointed out something we have to do that we are doing it for the immigration people. Sir, anything that you were saying just now about the rates for the berth have come down and it's become a uniform rate. Has it helped? Yeah, definitely it's not helped the port. It helped the people who are coming here. Because the government of India said it for attract tourism, we should have a rationalized rate. So all over India we are charging one rate, so there will not be a hassle. So we are losing little, but in future when cruise increases, we'll cover up. Honored to be in Goa, especially since Goa is very known in our countries and in Europe. You know, it's famous for the beach, for the good sea, and just the good weather. And as we know, we were already here with the Mein Schiff 3. And we experienced the great hospitality we have here, and we are very welcome and we are very happy to be here. And next year I believe another ship will come here, so we keep coming to Goa, and I'm as a captain I'm also happy with the port facility. It's a nice pier, good fenders, good pilotage, so we keep coming to your good port here in Goa. Give a break.